शे हांगर चोर येयला म्हणून आयकलेले, म्हाका मातशें सांगता सारकें कितें जालां तें? आम्ही घराकडे नासली, डॉक्टरागेर गेल्ली. कितल्यांक सुमार घडला हो आता? 12:30. 12:30. ओके ओके. तुम्ही दोघे जाणां, तू आणि तुझो मिस्टर? बरें ओके. आम्ही घराकडे येऊ जाल्यार चेडो न्हिदलो लागलो. हांवें तेका उठयलो. पयलीं हातीक पयलें आनी दिसाले कितें जाला काय म्हणून. येणी कोणाकूच सांगूंक ना तर? कोणाकूच सांगूंक ना. अरे हांव तेच म्हणटा तेणी कोणाकूय सांगूंक जाय न्हू. तितल्यान तो म्हणटालो कितें आपूण भितर तर यो जाल्यार चोर भितर आहा. तेका विचारलो म्हणजे तूं कोण, कित्याक गेला काय म्हणून. ते विचारता म्हणटा ती सुरी काडली. सुरी काडनाका तो फाटीं सरलो. अशें तेका लागले. म्हणजे तेका दिसलें तुमी कोणूच ना म्हणून घरांत? ना म्हणून. ओके ओके ओके. मागीर हेणी तेची फाट मारली. बरें. म्हणजे तुमी आतां पुलिसां कडेन बीन गेल्ले कितें? मागीर कितें सांगलें? येता म्हणून सांगलें काय पावलें कितें? तेणी सांगलां आमी पेट्रोलिंग करता म्हणून सांगलां. आमकां सांगलां तर मेडिकलान वचून या म्हणून. अशी मेडिकल करता मातशें तेका सुरी व्हडल्या न्हू तेका लागून. ओके दाखय बाबा मातशें वयर वयर कर. हे पळोवंक शकता तुमी हांगा तेजेर सुरी ओडलेली आहा म्हणटा तो, हातीरूय ओडल्या. ओके ओके. तो फाटी धरलो म्हणून ताका लागून तो मारतो लागलो तो बैला वयर. तुम्ही पळयतात GNH.